आजची जी विकसित भारतची व्हेकल कित्याक येवंक ना सर, कितें जालें? व्हेकल ताका इन्स्ट्रक्शन प्रॉपर मेळांक ना, म्हणजे त्यामुळे तो व्हेकल घेवन येवंक शकांक ना. ते म्हणटात कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटचे आमकां इन्स्ट्रक्शन जाय, पण तांकां गोवा गव्हर्मेंटान इन्स्ट्रक्शन दिले सुद्दां जाल्यार ते कितें आहा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या इन्स्ट्रक्शनाचे फॉलो करतात. त्यामुळे व्हेकल बॉर्डरीचेर आहात ते येऊ शकता, पण आतां आपूण म्हणटा इतले कसो येवं शकतले, आपण वयरसून इन्स्ट्रक्शन येवं न्ही म्हणटात. हांव ताका खूब कॉन्टॅक्ट केलो येवपाक लागून, ती पावंक ना ताका लागून. म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटाचे इन्स्ट्रक्शन मेळ्ळे सुद्दां जाल्यार ते सेंट्रलचे गोवा इन्स्ट्रक्शन. गव्हर्मेंटान इन्स्ट्रक्शन दिल्लेच, पण ते गव्हर्मेंटाचे इन्स्ट्रक्शन फॉलो करिनात ते ड्रायव्हर आहात ते. त्यांचा मालक आसा तो आउटसायड आहा, कित्याक त्याच्या कडसून तो म्हणटा आमकां दिल्लीचे इन्स्ट्रक्शन जाय म्हणटा, आनी ताका लागून ते गाडी व्हेकल ते टायमार पावंक ना ते. ओके सर, थँक्यू. नमस्कार. आता आमी आसा होंडा 70 हांगासर, आणि होंडा 70 हांगासर विकसीत भारत जी यात्रा आसा तेजी सेकंड फेजान हांगासून एक अवेरनेस स्टार्ट जाल्लो आसा. फाटले 2 म्हयने पयलीं ह्याच पंचायतीन हांगासरच एक अवेरनेस मिटींग जाल्ली, आणि ती स्टार्ट आसली 70 तालुक्यान, आणि त्याच्या उपरांत होंडा पंचायतीक बरो रिस्पॉन्स आसलो. जवळ जवळ आधार अपडेशन कॅम्पाक जवळ जवळ 200 लोकांनी आधार अपडेट केले. त्याच्या उपरांत विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन आसले, ते 425 सुमार विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन जाले, आणि आयज ही सेकंड फेज असली. पण सांगपाची गजाल अशी की जी विकसित भारतची जी अवेरनेस व्हेकल आसा ते अवेरनेस व्हेकल अजून मेरेन हांगासर पावंक ना. मिटींग ऑलरेडी काबार जाल्ली आसा, आणि अवेरनेस व्हेकल जी आसा ती अजून मेरेन हांगासर पावंक ना. हांगासर पर्या मतदारसंघाचे आमदार आसा डॉक्टर देवेर, आणि तेणे हांगासर स्टेजीर येवन तिका सगळ्यो स्किमी बीन ज्यो कितें आसात त्यो सगळ्यो तिका एक्सप्लेन करच्यो पडल्यो. बट मिटींग सगळी कंप्लीट जाली. बट आफ्टर कंप्लिशन ऑफ मिटींग जेन्ना बिडिओक हांवें विचारले की विकसित भारत ही जी अवेरनेस व्हेकल आसा तेचेर सगळे स्किम्स डिस्प्ले जाता, तेचेर अवेरनेस चडसो जाता, ती कित्याक येवंक ना काय म्हणून. सो तेणें म्हाका सांगलें की तेजो जो ओनर आसा न्ही तो खंय आउटसायड गोवान, आणि गोवा गव्हर्मेंटाचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आसा ते फॉलो करिना म्हणून सांगला. तांकां जे जे दिल्लीच्यान इन्स्ट्रक्शन येता, आणि दिल्लीच्यान तांकां सांगता की आयज अमूक गांवान वचप, फाल्यां अमूक गांवान वचप. सो ते प्रमाणे ते ती विकसीत भारतची व्हेकल आसा ती घेवन वयतात. सो आयज ही व्हेकल मिटींग काबार जाल्या, आणि तुम्ही पळोवंक शकतात की जवळ जवळ 1000 लोक ह्या मिटींगेक आसलो. आणि एक्चुअली अवेरनेस व्हेकल येवंक जाय. मागीर MLA किंवा कोणी चीफ गेस्ट आसता तेणें ती हार घालून ती इनॉग्रेट करूंक जाय, आणि थंयसर ओथ घेवंक जाय. हांगासर तशें कांयच जावंक ना. व्हेकल नसल्या कारणान ओथ बीन सगळी जी आसा ती पेंडलन जाली, आणि आता सध्या मिटींग काबार जाल्ली आसा. 70च्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.